प्रवाह जी आसा पळय न्ही ती एक बॉडी न्ही फक्त गोंया खातीरच अशे पद्दतीन खुबश्यो बॉडीज ऑर्गनायज जाल्ले आसा टू सॉर्ट आउट द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स. तर ही प्रवाह जी बॉडी आतां कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा आमी एक 6 म्हयने वर्सभर तरी पळोवपा जाय तांचो मुखार प्रोसेस कशें करता म्हणटा तें पळोवचे पयलीं जर आमी म्हटलें की प्रवाह अशें न्ही प्रवाह तशें न्ही अशें म्हटलें ना पूण तांणी मदीं कर्नाटका गेले ते थंय तांणी पळयलें इवन येवच्यान म्हणजे त्या संदर्भात तें पळयलें न्ही ताणें आतां मुखार पळोवया वॉट इज गोईंग टू बी देअर प्रोसेस ऑफ फर्दर वर्क. ह्या संदर्भात कर्नाटक आनी गोंय सरकार हांचे मदीं कितें हें चालू आसा म्हणजे म्हादय आमचें कांय ना आमचें जें कितें म्हादई संबंदी जें कितें म्हणणें आसा तें आमी सुप्रीम कोर्टांत मांडिल्लें आसा. आनी तुमची पळय कमिटी पळय केल्ली म्हणजे विधानसभा समितीक जी पळय केल्ली ती त्याच मिटींग त्या संदर्भात कितें जालें जशी गरज पडटा तशी घेवपाची न्ही मागीर उठसूट मिटींग घेत म्हणजे जावपाची आसा मिटींग सादारणशी ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक. इतले मजगती तिळारी विशीं उलयतना गोंय सरकारान जर वेळार पावलां उबारूंक ना जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र गोंयच्या हड्ड्यार बसतले अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणटा. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागीं ह्या संदर्भात संपर्क साधून एकंदर ह्या विशयाची जाणविकाय करून घेवंक जाय. ना जाल्यार म्हादईक जशी कर्नाटकान गेल्या कांय वर्सां सावन तिचें उदक जें आसा कळसाचें उदक जें आसा तें वळोवन तेंच्यांनी मलप्रभेच्या पात्रान हेला पावसाच्या दिसांनी तोच प्रकार आतां ह्या संदर्भात करताले. एकंदर पाण्या संदर्भात जर आमी गंभीर जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ही दोनूय राज्यां जी आसा ती आमच्या हड्ड्यार बसतली आनी आमच्या गोंयचें नुकसान करतली हातून मातूय दुबाव ना. जर हे उदक डायवर्ट केले जाल्यार खंयच्या खंयच्या गांवांक आमच्या गोंयचो इफेक्ट जाता. आता तिळारीचो जो प्रकल्प आसा त्या तिळारीच्या प्रकल्पांतल्यान उदक जें आसा तें पयलीं उदक मेळटा बार्देस तालुका, पेडणे तालुका आनी दिवचल तालुका हे 3 म्हत्वाचे तालुके आसा. आनी त्या शिवाय हें उदक जें आसा अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक जेन्ना कमी पडटा तेन्ना तिळारीचें उदक आमठाणे धरणान हाडटा मागीर ते परत अस्नोडा उदक हाडटा. पूण गेल्या कांय वर्सां सावन तिळारीचें उदक बेभरवशाचें जाल्लें आसा. तेका लागून बार्देस तालुक्याचेर तेचे गंभीर परिणाम जाताले. एकंदर ह्या संदर्भात गोंय सरकारान तेचेर अधिकृत आपली भुमिका जी आसा ती स्पश्ट करपाक जाय आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक दोगांयकूय ह्या संदर्भात जाणविकाय करून दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.